दिलेश दिना रिकॉर्ड कर लाईव्ह वैरच अरे वा यो ये काम दे का बा कोचिंग आज घरात तिकडे सांगाल कोणाचे आता काढा 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 याची ना काढा याची ना काढते वाटाय पण हे आता हांगा उडेल न्हू हे काढून आज आम्ही सालिगांव काल आम्ही हाफ तळी आमची नितळ गेल्ली आयज आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक आपण सगळे रिजन आयज बाकीच्यो हाफ तळी जी उरलेली पळय ती नितळ करता सो हांगासर जें नुस्तें आहा तें आमी आयज पळयलें काल अर्दी आमची तळी जी नितळ केल्ली पळय तितून आमकां इतलें क्लिनलीनेस इतलें क्लीन उदक दिसलें पळय फूल जेन्ना तळी नितळ जातली तेन्ना कितलें क्लीन जातलें कितली क्लीन तळी दिसतली नुस्तें काय बरें दिसतलें क्लीन सारकें क्रिस्टल क्लियर उदक सारकें दिसता पोंचे खडपा बीन कितें भितर सगळें जमीन दिसता तेजी सारकें उदकान इतलें क्लीन जशें पळय आमी मोबायलाचेर पळयता स्विट्झर्लँड हें तें सारकें आनी भायले हितून क्लीन पोंचे दिसता पळय तशें हांगासर दिसता तुमकां जाल्यार फाल्यां परत आमी लायव्ह करतले हेचेर क्लिनलीनेस दाखोवपाक तळी कितली क्लीन आहा ती आनी मागता ज्या वाठारांत आमच्या सालिगांवचे भाव हा विलेजर्स आसा तेंचे कडेन येवपाक हातभार लावपाक क्लीन करपाक ही तळी कित्याक आतां आमकां सप्टेंबरान चवथ येतली तेच्या पयलीं जाय जाल्यार परत नितळ करुया पूण आतां जर क्लीन जाय ती बेस्ट उरतली तळी आनी हांगासर विलेजर्सूय आसा सो ते आमकां हातभार लायिल्लो आसा थोडे येयल्ले हांगासर सो बाकीचे कोण येवपाचे प्लीज जॉयन अस एंड लेट्स क्लीन दीस तळी एंड लेट्स हेल्प गोवा थँक्यू तेका दाणो दी तेका आयज काल आमी सांजचे येयल्ले सेम हेल्प गोवाचे इनिशिएटीव घेवन आजचे भुरगे क्रांतिकारी सांगपाक म्हणून तुवें सगळे उरले सालिगांवचे येवंक ना कांदोवचे येयले गिरीचे येयले सगळे येयले भुरगे तांकांय दिसता तळयो साफ जावच्यो क्लीन जावच्यो सांगोड्याचे भुरगे येयल्या सगळे वाटेन भुरगे येयल्या शिवोलचे भुरगे येयले तांकांय दिसता कितें एक तळी ही साफ जावंक जाय कित्याक हय तळी म्हणजे कितें आमी आमचें भुरगेपण काडलां हितून स्विमींग करून न्हांवन भिवन पिवन शिकले जाल्यार आमची भुरग्यांक आनी कोणा तेंची भुरगीं आसतली हे तो आमी ते दवरले एक नुस्तें आसता ब्युटिफूल एक ब्युटिफिकेशन दिसता एक हे म्हणजे मंत्र्यांनी मातशें
ध्यान दिवचें हेचेर डेव्हलपमेंट कसलें डेव्हलपमेंट आमकां खबर ना पूण जर वयशीत कांयच ना झिरो. आयज पळय आमचे क्रांतिकारी बॉयज क्रांतिकारी भुरगे आरजीचे काम करून करून हे तळी सापून उरतात. प्लीज आमचे गांवचे लोक वाठारांतल्या लोकांनी येवचे मातशें हेल्प करचें सो जेणे करून तळी साफ जावची भुरग्यांक न्हांवंक मेळची. थँक्यू. उजो शिवर फिनिश बॉल काय ते काबाज घातलेले काबाज म्हणजे आमचे अरे तुला काय ही इतली ब्युटिफूल तळी आसा सालिगांव ते अजून कोणीच लक्ष घालूंक जाय. हांव अशें म्हणटा की आमचे जे यंग जनरेशन आसा तेंच्यांनी मातशें येवन लक्ष घालचें. व्हेरी फ्यू असली तळयो आहा आमच्या गोंयांत ते आमी सगळ्यांनी मेळोन जशे आमचे आरजे भुरगे मेळोन आज साफ करता तशें आमकां तुमचो फुडाकार जाय. हांव ही मॅसेज आमच्या यंग जनरेशनाक दिता की तुमी येवचो आनी आमकां सपोर्ट करचो असो. देव बरें करूं. उजो. मंगळ गोंयकारांनो आयज तुमी न्ही हांगा पळोवंक जाता भुरगे आदी फुडें आपले फेस्टिवलाक रेडी सगळे रेडी जाता. चवथीक रेडी जाता. जे भाशेन आमी आदीं ल्हान आसले तेन्ना एकामेकागेर वयताले चवथीक वयताले काय बरे फुगड्यो घालताले काय बरी आरती करताले आमी. पूण आमी इसरोंक ना आजून पासून. पूण आमकां डिवायड अँड रूल करून सोडलेले इंडियनींग आनी आजून पासून ते चिंता की डिवायड अँड रूल. पूण ती आतां दाव होपची ना. तुमी कितलेय कोणायकय सांगात कितलेय तुमी सांगात पूण दाव होपोवन कोण घेवपाचो ना. तो लोक तुमकां रावला. आयज क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आमी सगळे एक. हांगासर नदर मारूंक वचशी जाल्यार सगळे भुरगे हांगा पळयात आनी एकामेकाक आमी हेल्प करतले. क्रिसमस न्यू इयर ते मुस्लिमाची फेस्टिवल हेका आमी एकामेकागेर वचोन आमी हेल्प करतले सगळे भाव भयणां जे भाशेन आदीं आसले ते आतांय आमकां हेच भाशेन जावंक जाय. तुमी कितलीय मेहनत करात आमकां तोशी करपाक पूण केन्नाच तुमचे कडेन हेच्या फुडें जावचें ना. एकूच जातलो तुमचो उजो. उजो उजो. देव बरें करूं. हांव संदीप बरी उलयतां सांगोडल्यासून. आमी हांगा आमी आतां आमचो उजो करपाचो स्टार्ट केल्लो आहा. हे आमच्या मेंबरांक तशेंच सरपंचांक हे गजाल हे जावंक जाय कळोंक जाय कित्याक तेंच्यांनी फकत लोकांक सांगता की आमी करतात म्हणून तळयाचें काम करतात अशें म्हणून सांगता मात तेंचे कडेन कांयच जायना. तेच्या फुडें तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट हे सांगूंक सोदता की तुमी जर हे कामां केल्ली जाल्यार आमकां ही करची पडची नासली. देव बरें करूं. बॉक्सर निर्मळे उडे
आयज आमी हांगा सालिगांव आहा कालूय आसले काल अर्दे केला आनी अर्दे आयज फक्त दोळे साफ करता जाल्यार हांगासर लागीं कोण आहा बी जाल्यार मातशें येवचें आनी आमकां मातशें सपोर्ट करचो आनी अशेंच हे आतां गोवोरमेंट फक्त आश्वासनां येता की आमी डेव्हलपमेंट केला पूण काय डेव्हलपमेंट करना ते म्हणजे फक्त तोंडान उलयतात कांयच करिना ते एकूच रात मार गोंय जाला आ आ एक बाईट दे ना याचे पद घे एक काम करूया किती म्हणून झाली आता आज आमच्या आजी इनिशिएटीव घेतला सगळे तांच्या वांगडा रावन बरें हेल्प करून तांकां आनी हें करपाचें आनी लेटस बी आनी सगळे मेळोन काम करया अशें हांव मागतां तिंगा हाडलो कुठे